मोठ्या उमेदीन तांचे स्वागत करते। दिवाळी लागे पावत येयल्या कोणाक फोव जाय जाल्यार आतांच तांकां ऑर्डर करची फोवाची गिरण। सगळ्या गणेश भक्तांक विनंती, कोणाक फोवाची ऑर्डर आहा तांच्यान आतांच करची फोवाची गिरण तुमच्या फुड्यान पावली आसात। ब्राह्मणेश्वर मंडळ धुमकवाडा गणेश वंदना घेऊन येता। गणेश वंदना ब्राह्मणेश्वर मंडळ धुमकवाडा। रावण मेघनाद्वारा इंद्रलोकवर आक्रमण। रावण मेघनाथ द्वारा इंद्रलोक पर आक्रमण। पैट्रिक ग्रुप चिंता चषक कुमारजुवे पंचायत आयोजित सांगडोत्सव स्पर्धा विविध पथकांनी हांगा सुरुवात जातात। विविध पथकां विविध पंगड हे सर्तीत भाग घेतात। आता तुमच्या मुखार येता नंबर 7 सरस्वती कला मंडळ। सरस्वती कला मंडळ रावण मेघनाथ द्वारा इंद्रा पर आक्रमण। सरस्वती कला मंडल रावण मेघनाथ द्वारा इंद्रा पर आक्रमण नंबर 7। त्याच्या पाठोपाठ असा नंबर 9 नंबर 6 येतात। तुमच्या फुडल्यान आता वयता नंबर 6 सार्वजनिक सरस्वती उत्सव मंडळ गोळवाडा। सार्वजनिक सरस्वती उत्सव मंडळ गोळवाडा आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्या तरेच्यो परंपरा आमकां खुबश्यो खबर आसा। वेगवेगळे तरेचे उत्सव आमच्या गोंयांत जाता आनी हो एक तसोच एक फामाद उत्सव जो कुमारजाव गांवांत जाता सांगड उत्सव। आनी हांगासर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता जायत्यो व्हडी आसा आनी ताजेर जायते देखावे केल्ले आसा। तातूंत जायती सोंगां घेतलेलीं आसा। तातूंत पुराणांतले कांय किस्से आमकां थंय पळोवपाक मेळटा। आनी इतले सगळे हांगासर जाता आसतना हे कॉम्पिटिशन घेवन येतात हांगासर गांवच्या लोकां खातीर। आनी हांगासर जायते ग्रुप्स हांगासर पार्टिसिपेट जातात। गांवचे लोक तर हांगासर एन्जॉय करतात तशें पुराय गोंयचे लोक हो फामाद सांगड उत्सव पळोवपा खातीर हांगासर येतात। सांगोड म्हळ्यार एक 2 व्हडी ज्यो एकठांय करून सांगाताक जे येता ताका सांगोड म्हणटात। आनी ताच्या नंतर हांगासर ताजेर खुबशे देखावे करतात। सो आयज हे आमी पळोवयात सगळ्यो गजाली आनी त्या व्यतिरिक्त काय ते लोकां वांगडा उलोवया हांगासर कित्या खातीर मनयतात ताचे फाटले रिजन कितें आसा हे सगळें आमी जाणून घेवया। द्वारा राम सेनेवर नागपाश। नंबर 1 श्री शांतादुर्गा बाल कला मंडळ मेघनाथ द्वारा राम सेनेवर नागपाश। राम रहीम तुमच्या फुडल्यान पास होता राम रहीम एक ज्वलंत
उदाहरण राम रहीम तुमच्या बुलढाण्यात पास जातात. अंगा जमीला सगळ्या गणेश भक्त का एक विनंती, रोकडेच आम्ही हांगा या स्पर्धेचे बक्षीस वितरण करतले. हे आमचे कलाकारांचे खरेच भाग्य म्हणपाचे. जे कलाकारा खातीर कलाकारांक झटके खातीर कलाकारूच जाय पडटात. अशाच आमकां एक कलाकार कला सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री म्हणून गावले आसा बा गोविंद गावडे हांगा पावले आसात. हांगासर जायते लोक येतात सांगोड उत्सव पळोवपा खातीर आनी हे सगळे जे कितें घडटा हांगासर ते पळयता, वेगवेगळी चित्रां हांगासर पळयता. पूण केन्ना कितें सुरू जालो आनी सांगोड उत्सव खंयच्या देवीचो कित्या खातीर मनयता हे सगळे जाणां घेवया. आमच्या कडेन हांगासर एक मानेस्त आसा. तुमचें नांव कितें? उत्तम तारी. उत्तम बाब, म्हाका सांगा की केन्नाच्यान सुरवात जालो आनी खंयच्या देवीचो? सांगता. मिनिमम म्हाका दिसता म्हाज्या 75 रनिंग. एक्चुअली म्हाज्या पणज्यान मी सांगले 200 वर्सां तरी जातली म्हजो अंदाजान. ओके, अंदाजान म्हणटकूच तेन्ना आमी जावना. बरोबर. बरोबर. तो पर्यंत हें चलता. कळ्ळें तुका? तर सांगपाचो उद्देश पळय आतां इतकें जालें न्हू, तिजी कृपा, कोणाचे देवीचे. खंयच्या देवीचो सांगोड उत्सव? हो सांगता तुका खंयच्यान. ही आमच्या न्हू ग्राम आसता आमची. ओके. कितें ती पळय आसा न्हू, ती ह्या गांवची मूळ. प्लस ती एक्चुअली हांगची न्हू, धुळापेर वता सिबा फॅक्टरी आहा न्हू थंयची ती. बाटाबाटीक तिनं हिंदूनी हांगा हाडली. कळ्ळें? हांगा हाडटकूच त्या नंतर ती वडयागेर दवरली. वडयागेर 100 वर्सां उरली ती. खंय? गांवांत म्हणटा ती. आनी थंयसून मागीर अशी हाडली. आनी अशी हाडून अशी तिका माशेलान दवरली. बरोबर. माशेल ताका लागून परंपरा पळय ती अशी येता सुद्दां अशी येता. थापणां वता अख्खी कमी करना रे. वडये कडेन दवरली. आनी दुसरी गोश्ट ती आतां मिनिमम एक म्हयनो तरी कुमारजान वयता. पूण तिका कोणें मदींच केलें गेलें की अशी ब्रीज बांदल्या नंतर हाडची म्हणून ना. प्रसाद दिलो ना. आपूण अशी येयल्या न्हू, अशी गेले न्हू, अशी जाता. श्री शांतादुर्गा कुंभारदेवी करेण मंदिरातील श्रीच्या विसर्जनानिमित्त हांगा हो सांगड उत्सव जातात. अशी पंगडा तरेवार अशा पंगडाची मेजवानी तुमकां आमच्या सगळ्या गणेश भक्तांक दितात. खरेंच बरेचशा कलाकारांचे स्वागत करपाचे अशें आमच्या कुमारजा गावात विविध अशे कलाकार हांगा आसात. तेजेच हे खाशेलें उदाहरण म्हटल्यार कांयच म्हाका दिसना. कितलेशेच तरी कलाकार हे सगळे कलाकार आमचे कुमारजेचे जावन आसात. खरेंच तेंची तोखणाय करपाची. युवा तरणाटे ह्या सर्तीत भाग घेता पळयात. युवा तरणाटे महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाणी वाजती. मित्रांनो, महापूर पाऊस वादळ झाले जाल्यार व्हडली व्हडली झाडां वृक्षां उन्मळून कोसळून पडटात. पण जे दर्याचे देगेक लवाळी असतात ते आपले चिरंतर अस्तित्व टिकून ठेवतात. अशेच आमचे तरणाटे तुमच्या मुखार येतात आपलो पंगड घेऊन.
आणि हृदयात गरिबीची जाण असली की बाकी सगळ्या गोष्टी चांगल्या गोष्टी आपोआप घडत असतात। माणसाच्या मुखात गोडवा असायला पाहिजे, माणसाच्या मुखात माणसाच्या मनात। आमच्या कितलेशेच वर्साच्या पयलींची परंपरा अजुनूय आमच्या जाणट्यांनी सांबाळली, तशीच आतां भुरग्यांनी सांबाळली आनी फुडें सांबाळटली अशी आशा आसा। इतले असंख्य लोक येता की प्रत्येक वर्सा गर्दी वाडत आसा, प्रत्येकाचो प्रतिसाद आमकां मेळत आसा, लोकांचो प्रतिसाद मेळत आसा। आनी आज तर आमचे आर्ट्स एंड कल्चरचे मंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की फुडें हो सांगोड उत्सव बरो करून हें करपाक, तशेंच लोकांक रावपाक आमकां आमची रिटेनिंग वॉल बांदून दिवन फुडें तो सांगड बरे पद्दतीन करुया। आनी तांणी इतलें आनी एक आशा उक्तायल्या, तशीच म्हाकाय मनान आशा उक्तावली दिसता कितें की हो राज्यस्तरीय जर केलो जाल्यार आमची जी एक सांस्कृतीक जो एक टच आसा, आमच्या कुमारशिवकाराचो सांस्कृतीक टच आसा तो वतलो। हाजो अर्थ असो न्ही की म्हाज्या मनान ना की अख्खे गोंयचे हांगा पार्टिसिपंट न जावचे, गोंयचे पार्टिसिपंट जावचेच, पूण जी आमची संस्कृताय आसा, जी संस्कृती आसा, सांगड बांदारे जे म्हणून आमचे अभंग आसा, त्या अभंगां भितर जी आमची एक ही दाखयल्या एक मत की एकामेका कडेन रावा, तो सांगडाचे आमकां हांगा पळोवंक मेळटा आनी खरी उमेद दिसता। सुरुवात करतले त्या सांगडोत्सवाक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आता रोखडेच आमी हांगा बक्षीस वितरण करतले तेन्ना कृपया जे वेदी कित्याक जागो कमी आसात, मान्यवर आसात, मिडिया आसात, तेन्ना पब्लिकेन मातशी वेदी खाली करची अशी कळकळीची विनंती। तशेंच
जायते उत्सव आसा जे आमच्या गोंयांत आसा ते टिगोवन दवरपाची गरज आसा जसो सांगोड उत्सव. सो गव्हर्मेंट पॉयंट ऑफ व्यू आणि तुमी कलेच्या क्षेत्रांतल्या कारणान अशें हांकां तुमी बढावो दिवपाचो प्रयत्न करता. सो हो सांगोड उत्सवाचें म्हत्व आनी ते टिगोवन दवरपा खातीर कितें स्टेप्स घेतले वयतले? डेफिनेटली आज कुंभारजुवा सांगोडोत्सव जो आज हांगा सुरू आसा हो एक पुर्वजांनी म्हणजे जाणटेल्यांनी आमच्या नवे पिढी खातीर तयार करून दवरलें हें सांस्कृतीक एक दायज जावन आसा. आनी हें सांस्कृतीक दायज आजच्या जनरेशना कडल्यान त्या मुखावेल्या जनरेशना कडेन पावप हें आमचें कर्तव्य आसा, एज अ सरकार म्हणून कर्तव्य आसा. हातूंतल्यान दोन गोश्टी निष्पन्न जातात. एक म्हळ्यार नवोदीत कलाकार जो आसा तो घडटा, नवोदीत कलाकाराक व्यासपीठूय मेळटा आणि तें एक व्यासपीठ, एक शाब्बासकीची थाप एक कलाकार खंयूय पावपाक शकता अशी ज्वलंत उदाहरण हे आमी गोंयच्या कलेची रत्नां आमी खंय खंय पाविल्ले आसात ती पळयलेले आसात. आनी तातूंतले भितरूच असो ही कुंभारजुवेचो सांगोडोत्सव. खरें म्हळ्यार कुंभारजुवा हे सांगोडोत्सवाकूच न्ही तर वेगवेगळ्या कलेच्या क्षेत्रांत ते खूब तांच्यांनी गरुड झेप मारिल्ले आसात. जो सार्वजनीक गणेशोत्सव म्हणूं नाकात किंवा शिगमोत्सवाचो जो फ्लोट म्हणूं नाकात तातूंत सुद्दां ते अग्रेसर आसात. आनी कुंभारजुवा ही कलाकारांची एक दुसरी खाणूच अशें म्हणल्यार जाता. पूण ह्यो सांगोडोत्सव असोच अबाधित उरपा खातीरूच मुखार व्हरपा खातीर सरकारान थोडोसो आदार दिल्लोच आसा. आनी तरी आसतना घडये ह्या सगळ्या समिती कडेन बैठक करून हो सांगोडोत्सव हेजे पेक्षा बरो रुचकर आनी इवन तो आंतर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें अशें दिसता. ह्या स्पर्धेचें पयलें बक्षीस करा, गॅस करा. येस येस पॅट्रिक ग्रुप रावण देवनाथ द्वारा इंद्र प्रमाण आमच्या सगळ्या ह्या सांगोडोत्सवाक जे यूथ आसा जे तरणाटे आसा तांचे मदलो उत्साह तर भरपूर दिश्टी पडटालो आणि तांच्यांनी मन लावन सारखे ह्या सांगोडोत्सवा खातीर काम केल्लें आसा. आणि येस विनर आमच्या बरोबर आसा सुरज तारीबाब जेंचो एक ग्रूप आसा आणि तांच्यांनी ह्या सांगोडोत्सवाक पार्टिसिपेट जाल्ले. सुरज बाब कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यान पयलीं. थँक्यू. आणि तुमच्या ग्रुपाचें नांव कितें? आमच्या ग्रुपाचें नांव पॅट्रिक ग्रुप. पॅट्रिक ग्रुप. आणि तुमी कसलो देखाव केल्लो ह्या फावटी? आमी हे फावटी देखाव केलो रावण मेघनाथ इंद्रजीत द्वारा केल्लो आसा. ओके. आणि म्हाका दिसता सांगोड हे उतर तुमी म्हाका दिसता खूब ल्हानपणा पासून आयकताले, तुमी पळयत आयिल्ले आसा. सो तुमी दर वर्सा पार्टिसिपेट जाता? आमी दर वर्सा पार्टिसिपेट जाता. पयलीं आमी मातशे एक पोनेळ घेवन हे करताले आनी आतां कितें मातशी त्या आमच्या पंचायतीन प्रायजां वाडयल्ली त्या प्रमाणे आमी बरेच सांगोड हे करता. बरोबर. आणि कितले दीस लागले तुमचो तो हो देखाव जो आसा तो तयार करपा खातीर कितले दीस अंदाज? आमी जेन्ना हो गणपती आमचो ओपनिंग जालो न्हू तेच्या नंतर तिसऱ्या दिसाच्यान आमी काम चालू करता. म्हणजे अंदाज कितले दीस लागले आता? अंदाज 5 दीस तरी लागले. 5 दीस एक सांगोडसो तयार करपा खातीर, प्रॅक्टीस करपा खातीर. ओके. हाजे फाटली जी हिस्ट्री आसा आनी ती फुडें व्हरपा खातीर जे तरणाटे भुरगे आसा तांचे कितें स्टेप आसा, म्हणजे कशें कितें तुमी तयारी करतात त्या दृश्टीकोनान, म्हणजे फुडें व्हरपाक जाय हिस्ट्री जावं कितें हे सगळे सांगोड उत्सव जो आसा ही परंपरा फुडें व्हरपा खातीर? पळय आमी पयलीं आमचे जाणटे करताले न्हू तेच्या नंतर आमकां ते बेश्टे सांगडार बेश्टे बसयताले. तेच्या नंतर आतां आमी करता सांगोड आनी आमी ल्हान भुरग्यांक तितून पार्टिसिपेट करता की ते तेंच्यांनी फुडें परंपरा चलोवची म्हणून अशें म्हजें मत. ओदेलच्यान आमी हांगासर सांगोड उत्सव पळयतात आनी खंयची सर्त म्हटल्यार काय एक कठीण भाग आसता तो जजींग हेचो परीक्षण करप. आनी आयच्या ह्या सांगोड उत्सवाचे परीक्षण जांच्यांनी केल्ले शिवाजी शेट आमच्या बरोबर आसा. सर नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यान पयलीं सर आमी खुबशे जे आमी हिस्ट्री म्हणटात इतिहास
तो फुडें पावोवपाची गरज आसा सद्याक, कारण आतां नवीन भुरगे येता तांकां कदाचित खबरूय आसतली आनी खबर नासूय शकता आनी तांच्यांनी आनीक फुडें पावोवपाची गरज आसा. सो तुमच्या कडल्यान एक जाणा जावन घेवपाक सांगोड उत्सव आनी सांगोड हे शब्द कित्या खातीर आयिल्ले आनी हांगासर कित्या खातीर रिलेट करतात? बरें, आमच्या आज ह्या सांगडाक कुमारजुंवे सांगडाक जवळ जवळ 100 वर्सां मायज जाली. सांगड म्हळ्यार कितें तर जुन्या काळान जे आमचे जे जाणटे आजे पणजे जे आसलेले तांच्यांनी कितें केलें की 2 पोनेळ एकठांय बांदतात. पोनेळ म्हटल्यार होडी, बोट्स, 2 पोनेळ वेगळी आसूं, ती अशीर आसूं की मोठी आसूं आंगान, ती जेन्ना 2 बांदता एका बरोबर ताका सांगोड म्हणटात. सांगड तेज्या स्वरुपान तें नांव जालें सांगोड म्हणून, सांगडाचे सांगोड जाले. तर अशा ह्या हाजेर 2 जी होडी बांदलेली आसता ताजेर एक चित्राचो देखावो दाखोवपाक सुरू करचो. म्हणजे कारण कितें तर देवी शांतादुर्गा कुंभार जोईकरेन हातून जो गणपती स्थापीत जाल्लो आसा तो जेन्ना विसर्जनाक येतात 7वे दिसा तेन्ना ह्या होडीन म्हणजे सांगोड बांदलेल्या होडीन हाडटात. ताज्या नंतर ताजे 7 फेरे मारले वयतात आनी 7 फेरे जातकूच 7व्या फेऱ्याक गणपतीचे विसर्जन जातात. सो आतां ताज्या नंतर खुबशे हांगासर व्हडयेचेर जायतीं सोंगां घेतात किंवा जायते देखावे करतात किंवा पुराणांतले कांय किस्से दाखयतात. बरोबर, ते केन्नाच्यान सुरू जाले आनी ताजें सुरू जावपाचें कारण हे सुरू जावपाचें कारण म्हणजे पयलींच्या काळान कितें जातालें की तांचे कडेन अशे तरेचे इक्विपमेंट नाशिल्ले आनी ताजे फायनान्शियली तांकां सपोर्ट नाशिल्लो. तेन्ना तांच्यांनी कितें केल्लें की त्या वेळार सांगडाचेर की सादी पानां बांदप, भेणे घोसाळी जे कितें उत्पन्न जातात शेतान जातात, कितें जातात फळां जातात ते बांदून नाचोवपाचें कारण कितें तर गणपतीक सांगडाचेर भोंवळताना कितें तरी दिश्टी पडचें आनी एक आनंद दिश्टी पडचो, उत्साह दिश्टी पडचो आनी फेस्टिवलाचें जे स्वरूप आहा तें दिश्टी पडचें ह्या स्वरुपान तेन्ना सुरू जाल्लें. आयज गेली 15 वर्सां फाटीं आमचे आतां नवे ज्यो पिळगी येतात तांच्यांनी स्वताहून भर घालपाची सुरवात केली. म्हळ्यार मायथॉलॉजिकल बेस म्हटल्यार पुराणाचेर आधारीत कथा सादर करप ह्याच सांगडाचेर वेगवेगळी आतां आयज तुमी जशें पळयलें तशी वेगवेगळी कथा सुरू करप. दुसरो भाग आसा हिस्टॉरीक म्हणजे छत्रपती शिवाजी आसूं, तानाजी आसूं जावं पेशवा आसूं ह्या भागाचो हातून आस्पाव आसा. ताज्याच बरोबर लोकल कॅरेक्टर्स गांवान एक फोवाची गिरण, एक नुस्तें विकपी जावं एक अशे लोकल कॅरेक्टर जे आसा भाजी विकपी अशे तरेचे तांच्यांनी दाखोवपाक सुरवात केली. आनी ही आतां गेली 15 वर्षे हातून चेंजीस जायत येयल्या आनी नवी जी पिळगी येतात तितून आनीक भर पडत आसा आनी तितले ताजें स्वरूप वाडलेलें आसा. बरोबर, तुमी सांगलें की हांगासर हिस्टॉरीक कॅरेक्टर्स घेतात तशें आयज कालचें कितें घडटा जे समाजान कितें घडटा तें दाखोवपाचो प्रयत्न सुद्दां आयज सुद्दां आमी कांय मॉडर्न तरेचे सुद्दां कांय सांगोडाचे कांय हे पळयले प्रकार पळयले आमी. सो हे खेळ तियात्र जो आसा म्हणजे गांवांत कितें घडटालें ते वर्सान एकदां थंय दाखोवप. बरोबर, तशेंच पद्दतीचें कितें जावप आसा हे. बरोबर, तशाच पद्दतीचो आसा. फक्त इतलेंच आसा की हांगा जास्त पुराणाचेर भर दितात. मायथॉलॉजिकल गणपती म्हटल्या कारणान कुंभारजुंवे भागाक कितें आसा की एक ट्रेडिशनल पारंपारीक हें आसा. ताज्या बरोबर हांगा जास्त ज्यो चित्रां दाखयल्ली वयतात, देखावे दाखयल्ले वयतात आनी देवाक मानता गणपतीक मुख्य आमचे आदार दैवत. ताज्या नंतर जे सगळे जे दैवतां आसा तांचे पुराणांनी ज्यो स्टोरी केल्ल्यो आसा ताजेर जास्त भर दितात. त्यो त्याच्याच बरोबर आयज कितें जाला की मातशें स्वरूप बदलला की जे विशय आसा ताजे विशय आसा तेवूय दाखोवचे लोकां समोर प्रस्तूत करचे आनी तशेंच इतिहासीक जे विशय आसात तेवूय दाखोवचे आनी तातूंत एक कितें तरी मॅसेज पावपाचें सदांच हें आसा. शिवाजी बाब, तुम्ही सुद्धा काय गणपती हांगासर देखावे केल्लेले आसात आणि ऑल द बेस्ट तुमच्या फ्युचर करियर खातीर. आणि म्हाका दिसता नक्की कुमारजुंव ह्या गांवांत येवन तुमी 21 दिसाचो गणपती जो आसा तो नक्की पळोवचो. आयज आमी पळयलो सांगोड उत्सव हांगासर. आणि जर तुमी ह्या वर्सा मिस केला, तुम्ही टीव्हीचेर सगळे पळयला आसतले, बट ह्या वर्सा जर तुमी मिस केला जाल्यार फुडल्या वर्सा 7 दिसाचो गणपती जेन्ना पायता तेन्ना कुमारजुंव ह्या गांवांत सांगोड उत्सव पळोवपाक विसरूं नाकात. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, टेक केअर.